इटलीन जल्मून शिकप सोडलेलो सांत डेनिस पॅरिसाचो पयलो बीस म्हणली पातिणी आसा. तशेंच तो एक रक्तसाक्षी फ्रांसाचो पात्रोन जावन आसा. 250व्या वर्सा हेर 6 जण मिशनरी बिस्पासवे ताका गालाक धाडले आनी थंयसर ताका मार्तीर मारलो. लुतेसियांत ताचे सांगाती सान रस्तिकूस आनी सान एल्युथेरियूस ताचे सवे मेळ्ळे. तांणी सांगाता मेळोवन सीन मुळ्ळे कडेन एका द्वीपांत क्रिस्तांव आराधन स्थापीत केलें. तांचो प्रसंग भोव प्रभावीत जावन आसलो. देखून तांकां कैद केलें आनी जायत्या तेंपाच्या बंदिवासा उपरांत वलेरियनाच्या दगदवणे वेळा ते गायचे सीस कापून लगाड काडलें. तांच्या फोंडा वयर एक कोपेल बांदलें. हांगासर नांवार्दीक सांत डेनिसाचो मठ आरंभ जालो. रक्तसाक्षीचें रगत नीज जावन पवित्र सभेचें बीन जावन आसा.